पयलेच दिसांव तीर्प वाचतना आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेसू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूचें काळीज धडधडलें. हें एक विचित्र न्यायस्थान. नितीदारस अप्रतच्या स्थानार सुखीदारीनीस तीर्प वाचलें. होसाना होसाना म्हूण उलो मारले. कुर्सायत तका म्हूण बोब घाली लागले. तुजे शीस उपास करिनात. गोवाचो कोणशो मोडून साबतसो कायदो मोडटात म्हूण धर्मशास्त्री अप्रद मांडटना शिसां तर्फेन जेजू उलयल्लो. प्रदुवार आदारतना धरिल्ल्या स्त्रियेक अन्यायेन पात्रोवंक पळयतना जेजू तिचे पार्टीन उलोवन तिका जीवदान दिल्लो. पूण आतां तो एकसुरो जाला. नीत स्थापूंक आयिल्लो तोसू अनितीच्या जाळाक सांपडला. अधिकाराच्या मोगान भरिल्ल्या पिरातान निरापराधी जेजूक अपराधी करून आपले हात धुले. अरे तुमी कित्याक ओगी आसात? त्या जुदेवांचेर त्या पिलाताचेर तुमचें बोट जोगतात गे? नाका. कित्याक तुमी मुचेर आनी तिचें फर्मान वाचलां. पतीन पत्नीचेर पत्नीन आपल्या पतीचेर दुबाव करून मतीतच करचें तें हजार निर्धार. संवसाराचो उजवाड देखच्या आदींच गर्भांतल्या पिंपऱ्याचेर वाचचें तें गर्भपात म्हणलें तीर्प. एकल्याच्या व्यक्तित्वा वयर करी पुसोवंक त्या व्यक्ती फाटल्यान सौगांनी सांगाता मेळोवन उलोवच्यो त्यो खबरो कोडी नालिसायाचीं उतरां आज मुजेर परत परत मरणाचें तीर्प वाचोवंक कारण जातात. दुबळ्या शेजाऱ्याचेर आनी तीन जुलम चलचें कलीत आसुनी आमकां कित्या पेल्याची कंत म्हणून ओगस बसोवन अन्यायाक पाठिंबो दितना स्वार्थान मोस्त्रान पेल्याक जावचें बरेंपण आडायतना निरापराध्यांक अपराधी करतना तुमी म्हाकाच आनी तिच्या झाडाक सामटयतात. आनी मुखारीपणी नितीच्या वाटेन चलोवंक शिका. हेरांक जियोंक सोडा. म्हाका न्याय जोडून दिया. मागणें सुमिया आमी सबार पोटी पिलाता बरी निरापराधांच्या शिक्षेक कारण जाल्या. सत आनी नीत आमकां जाय जाल्ले बरी आमी गुंडयलां. दुबळे धाकटे आनी निरापराधांच्या पक्षेन उलोवंक आमी चुकल्या. सुमिया काकुतमचीकर सोमिया काकोडतामचीकर सदैव मागतोकार कनसई गायब काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरेच दिसांव कुरीस वयतना आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेसू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरताय तर घे तुजो कुरीस आनी हे म्हज्या फाटल्यान म्हणलो जेजू आज तोच कुरीस घेवन आमच्या मुखल्यान चमकता. दुसरी कसलीच वाट नासतना जेजून कुरीस खांदार घेतलो गी? ना, बिलकुल ना. जर जेजून मौन केल्लें तर जेत्सेमनी मोळ्या तावनूच ताका सुकोवन घेवये आसलें. पूण ताणें तशें केलें ना. बगार बापान आपणाक दिल्ली जबाबदारी पोंताक पावोवचे खातीर मोडणाकच सवाल उडोवन तें धैर्यान स्विकार केलें. मोगाच्या मनशाचो विश्वासघात, सैनिकाचें क्रूर वर्तन, दुस्मानाच्यो शिंत्र्यो,
जमलेल्या लोकांचे तमाशे लास्टचे वोत तरी हांचे मदीं जिजू आशिल्लो शांत विधेय आनी कलतो. त्या दीस मात्र न्ही, आजही वो कुरीस हांव वावनूच आसा. जन्मतावनूच कुडींत तकलेंत अपंग जावन आसलेल्या आपल्या बाळाक अनाथ आश्रयांत दवरिनासता खुद्द आपली सेवा दिवची ती आवय बापूय हांवूच. आपल्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर तांची हांची आयदनां घासची ती स्त्री, हेणे तेणें कुलीचें काम सोदून आसचो तो दादलो हांवूच. घरांत मांद्रेक शेवटाल्या प्रायस्तांची पिडेस्तांची सेवा साकरी कांयच पुरपूर नासतना अमृत्या आशा सवें करता पळय ती व्यक्ती हांवूच. जिवितांत येवचें असलें कश्टांचें बरें देवाची कुशी म्हूण शानपणान आनी सोंसणिकायेन स्विकार करून धैर्यान खानमान खुद्द वावयल्या खेरीत तुका ह्या पैनार म्हजे संगी मेटा काडूंक जावची ना. मोगाळा सुमिया, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत त्याग सॅक्रिफीस हांचो अर्थ आमकां शिकय. जिवितांत कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार सुकारी मारिल्ल्याक सुलाबायेची वाट सोदुल्ल्याक आमी बोगसणे मागतांव. सुमिया काकुतमचीकर, सोमिया काकोटमचीकर, सदैवमय मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरे स्तेसांव पयले पोटी पडटना आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आरेच्या पिडेगराक ऊट आनी सल म्हूण सांगलो जेजू पेद्रूक दर्यांतल्यान सोलोन ये म्हूण सांगलेलो. ह्या वेळा दंटोन कुर्सा पोंदा पयले पोटी पडला. वजन वयतले न्हू म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशीव दिता म्हूण सांगलेलो जेजू आमच्या पातकांनी दिल्लें वजन वोवंकू तांकां नासता सडून आसा. आतां उठून उबे रावंक सयत सकत ना. वय देवाचो पूत तो तरी आमा पातक्यां खातीर ताणें घेतलेल्या मनशा सैमान तोय अस्कत. तोय पडला पूण ताचे खातीर न्हय, आमचे खातीर. वय पयले पावटी तुमी पाताक म्हणल्या कुर्सा पोंदा पडलेल्या घडीत असो उगडास तुमकां आसा. पयले पावटी लिपोन लिपोन बिडी सिगरेट ओडली, उपरांत परत परत ती सेवन गुलाम जालोय. पयले पावटी इश्टा सांगाता मेळून आमाल पियेलोय, उपरांत परत परत पियोवन आमाली जालोय. पयले पावटी अनैतीक संबंद, पयले पावटी प्रद्वार, पयले पावटी राग मसोर हगे, हें सर तुमी पयले पावटी घडली या पडली घडिता न्हय. तवळ तुमच्याच सक्ते वयर तुमी पातयल्यात आनी अंतस्करण धांपून दवरलें. आज तें दड्डें जालां. तुमी करचें तें पाताक हें चिंतून ह्या विशीं नियाळ करूंक तुमकां फुरसत ना. त्या देखून परत परत पातकांत लोलून आसात. उठा, पातकांनी तुटल्लें जिवीत घेवन बापा बक्षी म्हूण उलो मारल्या त्या सुंकागारा बरी जायात. जिवितांत सुकोवन पडचें सहज, पूण पडल्यांनी उठा जायीच. मुजेर आनी म्हज्या सक्तेचेर पातयेंनी दवरून म्हजे संगी मेटा काडूंक प्रयत्न करा. सुमिया जेजू, पातकी संवसारांत जियोवन आसतना आमकां नाड आमकां पातकांत चमटावन नाच करूंक सकच्या ताळण्या वयर जैत व्हरूंक कुरपा दी. ताळण्याचे जैत व्हरूंक कसलेच प्रयत्न करिनातल्याक आमकां बक्षी. सुमिया काकुतमचीकर, सोमिया काकुतमचीकर, सदैव मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे.
चवथेच ते साव आवयक मेळटना आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेसू क्रिस्ता. कलवारी वाटेर जेजू सोदता तो आपले मोगाचे आवयक आनी आपले ताका ती पळोवंक मेळटा. तिका पळयलो सो तो गळगळ्या रडता. पुता अशें कित्याक केलें? त्या दिसा देवळांत विचारलें तें सवाल परत ती विचारतशें ताका बोगता. माय, हांव म्हज्या बापाच्या कामान मग्न जालां हें तूं नेणाय गी. त्या दीस ताणें देवळांत दिल्ली ती जाप आजी परत दिवंक प्रयत्न करनस आसा. पूण उतरां सुटनान. आपल्या पुता खातीर त्या आवयन कितलें बोगलें जावेत पूण तिका न्हीद लाबोंक ना. आपल्या पुताची असहायक परिस्थिती पळोवन तिची काळीज रडता. तरी आपल्या पुताचे मिसांव संपूर्ण करच्या कामान तिच्या आदाराक ती आयल्या. आपल्या पुताक धैर्य दिता, बळ दिता. आवयच्या आशिर्वादान आपलें पयण मुंदरिता जेजू. कशें म्हज्या जिवितांत म्हजी माय आसली गी तशेंच तुज्या जिवितांत ही तुजीं वडिलां आसात. म्हज्या आवयन म्हजे खातीर काडिल्ले कश्ट सोंसचे आटेविटे तीं भोगतात. पूण हाय पाप्यानो, तुमचे खातीर दीस रात कश्ट वावटकाण जिवीत झरकटयल्या. तांची सारकी जतन घेनासतना घरांतलें भायर घाल. आसऱ्यांतल्या ओनोदी भितर कुडाव तांच्या दोळ्यांनी दुकां हाडयतात मो. ती घरांत आसल्यारय करान जाय. घाण गलीज तांची परणी संस्कृती भुरग्यांच्या आधुनीक रितीच्या वाडावळेक मारेकार. अशें चिंतून तांकां पयस करच्या तुमची मुखली गत कितें? तुमकांय एक तांच्या प्रायेक पावोवंक आसा. असो उगडास तुमकां विसराला? आपल्या वडिलांचे उतार धिक्कारसून आपणाक जाय तशें मुखार वचून ह्या आधुनीक मतलबी संवसाराच्या आकर्शणाक बली जाल्ल्या युवा जाणां विशीं हांव कितें सांगूं? तुमच्या वडिलांक मान दिया. तोवळ मात्र तुमी म्हजे संगी चलतेल्यात. सुमिया जेजू, आमच्या वडिलांक फावो तो मान गौरव दिवन तांचो अखेर पर्यान मोग करूंक आमकां शिकय. आमच्या स्वार्थाक, आपलेशाक आनी कुशलकायेक लागून तांकां दुखोवन चलिल्ल्याक आमकां बक्षी. सुमिया काकुतमची कर. सुमिया काकुतमची कर. सदैव मक्तबकार सेगाय जकाळसान सुसार मेल्या जेजूचे. मुसूची सुमियाची वळवी गाता. मुसत मोताची ते संतोष पावता. प्रस्नीक म्हाका मुसू बारता. वैभव ताचो प्रगट जाता. मुसूची सुमियाची वळवी गाता. मुसत मोताची ते संतोष पावता. प्रस्नीक म्हाका मुसू बारता. वैभव ताचो प्रगट जाता. पांचवेस ते साव सिरेनेच्या सिमावन कुमोग करतना आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सावर बी सडयलाय सगळो संवसार. जेजूची कूड नित्राण जाल्या. मेटां कामतात, सकत कुसलोन येता. कांट्या कुंट्यांनी भरिल्ल्या वाटेर तो एकसुरूच कुरीस वोवन आसा. आपल्या जिवितान सबारांक ताणें कुमोग केल्लें. पूण ह्या वेळार ताका कुमकेची गरज आसा. आनी तवळ मुखल्यान चलोन येता सिरेनेचो सिमाव. सिपाई ताका धरतात आनी जेजूच्या कुर्साक कान मारूंक बोळ करतात. दुसरी वाट नातलो सिमाव कुर्साक कान मारता. म्हज्या कश्टांच्या ह्या पैनार म्हाका आदार दिल्ल्या त्या सिरणाच्या सिमांक हांव विसरोंक सकान गी.
म्हज्या खांद्या वयलें वजें त्या सिरणाच्या सिमांक वावयलें सारकें, पूण म्हज्या काळजाची जडाय आपूण वावयता म्हणटाय गी. कश्टां आनवरांत सामटोवन दुबळेकायाच्या सांकळेंत आडसोन करगोन गुप्ती दुकां गळोवच्या तुज्या शेजारी बावंडांक कुमोग कर. एकसुरपणांत वळवळतेल्यांक सांगात दी. पिडे शिडेंत वळवळून सदांनीत घर आस्पत्र म्हूण भोंवोन भोंवोन जिवाची आशास कंडल्ल्या पिडेस्तांची भेट कर. तांकां समाधान दी. जेन्ना पेल्याच्या कश्टांत तूं वांटिली जाताय तोवळ तूं ह्या कुर्साचें वजन मात्र न्ही, म्हज्या काळजाची जडाई सयत हाळू करताय हें तूं जाणा जा. मोगळा सुमिया, सिरेनाच्या सिमां बरी कश्टांत आशिल्ल्यांक, गरजेंत आशिल्ल्यांक कुमोग करचें उदार मोन आमचे ते रस म्हूण मागता हांव. एकामेकाच्या कश्टांत पावोवंक इन्कार केल्ल्याक आमकां बक्षी. सुमिया काकुतमची कर. सोम्या काकोतमची कर. सदैव मरिये मागतोकार कंसेगाय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्या जेजूचे. उजळला बावडा, कितें तुमी केले, आकाश तुमी केले. उजळला बावडा, कितें तुमी केले, आकाश तुमी केले. सवेस्त साव वरनिकान मुखामोळ पुसतना आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सावरवीं सगळेलाय सगळो संवसार. जेजूच्या माथ्या वयर सणसिल्ल्या त्या कुरोवाचेर शिपाय बेतांनी मारतात. ते कांटे खिळ्यांबोरी ताच्या दोळ्यांक तोपतले. दोळ्यान दुकाने बगा रक्ताची जरस उक्ती जावन मुखामोळ सगळें रक्ता भरीत जाल्लें. ताचे वयर कुडिसो घाम, वाटेची धूळ आनी त्या निश्ठूर शिपायांची तिंपी. जेजू भोंवती पळयता कांय दिसना, कारण दोळ्यांत रगत किंडेलां. आनी ह्या ऐन वखदां एक सली निश्ठूर शिपायांच्या आनी भिवकुऱ्या लोकां मदल्यान धैर्यान येता आनी जेजूचे मुखामोळ पुसता. आनी ती धीर सली जावन आसली वेरोनिका. आपले त्या सलयेन म्हजें मुखामोळ पुसतना इल्लें समाधान जाल्लें बरी जालें. म्हजी वळख मेळनातलें मुखामोळ पळोवन ती धीर सली वेरोनिका काकुळतीन भरली. म्हजे कश्ट समजोवंक शकली. तुमी म्हाका समजोवंक शकतात गी. रस्त्या देगेन बाबा बाये म्हणून भीक मागच्या भिकाऱ्याक येवशी एक पावटीपणी तुमी दिश्ट घाल्या गी. तांकां मोगान कुमोग केल्या वा पुरपुरोन. गरवकाल, ओल, अर्द, कुमगार, काजार, मीस आनी जुबलेव म्हणून दरबारान सक्कट करतात म्हूण व्हडल्या दरबारायेन कर्ण हजारांनी दुडू जेवण पिवण आनी श्रंगारा खातीर पिड्ड्यार करच्या संदर्भी प्रायवताच्या आश्रयांत भुरग्यांच्या अनाथ आश्रमांत राखून आसलेल्या म्हज्या भावंडाचो तुमकां उडास आयला. जम्या मदल्या साबारा परी जायनाकात. वेरोनिका बरी फुडें सरा आनी हेरांक आदर्श जायात. मागणें सुमिया देवा, वेरोनिका ते आसलें धैर्य बळ आमचे ते रस आनी हेरांक आदर्श जावचें तसलें जिवीत आमचें कर. सुमिया काकुतमची कर. सोम्या काकुळतमची कर. सदैव मरिये मागतोकार कंसेगाय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्या जेजूचे. अशीर आमकां जिणे पोटे खंडीत मेळटली सलबोणी. निराशेचे जिणे सांजे पातयेणी जाता नित्राणी.
8वें दिसांव परत पडटना आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू परत मातयेंत पडून दडबडून आसा. कुर्साची जडाय चड जाल्या. सपकाचे मार तडवूंक जायनासता ओद्दाडटा. पांयांक बोळ नासता मातयेन माती जावन पडून आसा. जेजून कितल्या जाणांक जिवीत दिवंक ना. बरो समार्यागार तसल्या ओपारी मुखान पेल्याच्या गरजेक कशें पावचें तें शिकयलां. धर्माची संप्रदाय म्हूण साबतच्या दिसांनी सयत खोडकारांक कुरड्यांक बरें केलां. पूण आतां त्या मनशा कुळा खातीर अस्कत जावन धरणीर पडल्या ताका कुमोक करची गत ना जाल्या. कुडीच्या मारांच्या की मोतीचे गाय चड आनी चड दूख दिवनच आसात. कित्याक हे कश्ट, कित्याक ही दूख, कित्याक हे मरण. मेस्त्री, तुवें अशें पुरा उलोवंक नजो म्हणलें पेद्रोन. ह्या कश्टांक भियेवन हांव हो कुरीस तिरासर करता म्हूण चिंताय गे. साबार फावटी हांव पडटलों हें कळीत आसुनूच हो कुरीस हांव वावोवन आसा. हांव फैल जातलों अशें चिंतून इस्कालकच वचनासता. गेल्यार शिकनासता रावच्या भुरग्या विशीं हांव कितें सांगू. नश्ट जातलो म्हणून व्यापाराक देवानासता रावोंक जाता गे. रुखाक सडनासता सकलां पडचें आसा गे. हर एक सलवनी जैताचें मॅट हें समजून घे. तुजें तें आसलें शेळेपण, उदासपण, निरासपण काडून उडय. सुटसुडीत जा. फिरगजेच्या संघ संस्थांनी कार्याळ जा. प्रयत्न कर. म्हज्या आदाराचेर भरवसो दवर. जैत तुजें जातलें. मोगाळा सुमिया शेळमोळी निरासपणाचे आळसायेचें जिवीत सांडून सुटसुडीत जिवीत सारूंक आमकां प्रेरीत कर. दिल्ली देणी गणसी नासता. हर एक खरयेत आसलें काम खरी नासता समकल्ल्याक आमकां बक्षी. सोमिया काकूत आमची कर. सोमिया काकूट आमची कर. सदैव मरी मागता उपकार तसे गये म्हज्या काळजा तुसार मेल्या जेजूचे. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಎದರೇನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನನ ಪಡೆವೆ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. 8वें दिसांव जेरुसलेच्यो स्त्रियो रडटना आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. रुदान करतेल्यानो तुमी कितलीं बागी. कित्याक देव तुमकां बुजयतलो. अशें म्हूण दोंगरार तावन एक दीस जेजून शिकयल्लें. जिवितांत सबार पोटी ताणें दुखां गळयल्यान. ताच्या मोगाच्या लाजराच्या फोंडा लागीं तो रडलो. जेरुसलेम शेराचेर येवची दुर्गत चिंतून तो रडलो. पूण आज ताची शिकोवण आयकून पटलाव केल्ल्यो जेरुसलेच्यो स्त्रियो सर बरें शिकयल्ल्या तांच्या मेस्त्रीक आयिल्ली कुडीची गत पळोवन दुखां गळयतात. सोमियाच्या कुडीची दूख न्ही तरी
मोतीची दूख तरी वांटून घेवया म्हणल्या चिंतपान तांची दुकां वळटात. आज तुज्या समाजेंती साबार स्त्रियो दुकां गळयतात हें तूं जाणाय गे. दोतीच्या देवसाराक सामटोवन कामोकी दादल्याच्या दावलेक ओळख जावन समाजाचो अबल वर्ग म्हणल्या बंदेराकाल सोशीत जावन स्त्रियांनी वळयल्ल्यो दुखाच्यो जरी तुका दिसनात गे. स्त्री म्हळ्यार साकर्ण असल्या कीळ भावनांनी तूं तांचे लागीं अमानुश रितीन चल्लाय तर धिक्कार तुका. म्हजे खातीर रडच्या स्त्रियांक हांवें बुजयलां. तुज्यान तशें करूंक साध्य आसा तर घडाय कित्याक. वस तांची दुकां पुसून काड आनी म्हजे संगी चल. सुमिया जिसू समाजेन कश्टोवच्या मान गौरवान जियोंक उतडच्या स्त्रियां खातीर बिरमोत पावोवन तांकां कुमके हात दिवंक आमकां प्रेरीत कर आनी तांकां समानतेन पळोवंक चलवल्याव आमकां बक्षी. सुमिया काकुतमची कर. जेसू तुझी उतरा रडतेया गोस्वार. जेसू तुझी उतरा अपराध्या माफी. जेसू तुझी उतरा नोवें दिसांव परत पडटना आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. आदल्या दिसा सांजेर शिसा सांगता जेजू आपले निमाण जेवण जेवल्लो. रात सगळी न्हीद नातले वरवीं दोळे जड जाल्ले. उलोवंक सयत सकत ना. परत परत धुळींत धूळ जावन तो वद्दडून आसा. अशी जातले म्हूण खंडीत जावन जेजू कळीत आसलें. देखून तो परत परत उठता धैर्यसाणी नासता आपले पयण मुंदरसून वेता. हांव परत परत धैर्य आपणावन आसा हें कित्याक तूं जाणाय. सदांच हांव सकाळीं उठोवन बापा लागीं मागतलों. सगळो दीस बापाचें काम करन परत सांजेर निर्जन प्रदेशांत एकलोच मागतलों. हांवें म्हज्या शिसा लागीं म्हजे खातीर निदान आसता 1 घंटो जागे आसून बापा लागीं मागणें करा म्हूण परतून मागलें पूण तांच्यान जालें ना. त्या देखून ते म्हाका हांगा एकसुऱ्याक सोडून फोळून धांवल्यात. शिसांनी मागणें करूंक शिकय म्हूण सांगतना मोगान शिकयलें. मोरणाचें फर्मान वाचलें तावन आतां पर्यंत मागूनच आसा. म्हजें जिवीतच एक मागणें जावन आसलें. म्हजें मागणेंच ह्या म्हज्या कुर्सा वाटेचेर आदार आनी बोळ जावन आसा. तुका मागणी करची संवय आसा वा तें काम वा हें काम म्हूण सदां कामांतच बुडोवन आसाय. हे मनशा सदां TV सिनेमा पळोवन इश्टा इश्टिणी सांगाता गजाली कांतावन वेळ विवाडन आसाय मो. तुज्या जिविताक तुज्या उदरगतेक खराण जाल्ल्या सर्गींच्या बापा संगी आनी म्हजे संगी तुजो तोड वेळ करचो न्हू. तुज्या जिविताक दैवीक आदार जोडून घे नायगी. मागणें तुज्या सर्व कश्टांक परिहार दितेलें. सुमिया जेजू आमचें जिवीत मागण्याचें जिवीत जावन बदली. आमची जिणी बापाचे कुशे प्रमाणे सारूंक आमकां प्रेरण दी. आमच्या जिवितान मागणें सांडून आमची सुकुशी केल्ल्याक आमकां बक्षी. सुमिया काकुतमची कर. Sumia kaku tamci ke sedih mulia mak tahu kar kesejahteraan Jakarta kusarana Yesus. Sumsara
Sayaraku Misterio Volo Darian Moche Ulama Suduncha Tuvargata Always me Santuka Osilosu Sasna Sasna Tuvargata Always me Santuka Osilotu Sasna Sasna दवेस्ते साव आंगूस तुरवून काडटना आमी तुका नमस्काराने प्रणिपात करता येसुमियाची सुक्रिस्ता कित्याक तुज्या भगिवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार भोव कश्टांनी पुरासणेन बलयेच्या जाग्याक जिजू पावलो आपणाच्या जिवाची बली भेटोवच्या तो तयार जातना त्या शिपायांनी ताच्या कुडीच्या घायांक चिडकोन रावल्लें ते वस्तूर निष्ठुरायेन ओडलें तवळ गाय उसले रगत परत वळोवंक लागलें आदल्या दिसा शिससंगता जेवुल्ल्या निमाण्या जेवणा वेळी आपणाच्या मोगाचो संकेत जावन आपणाचे आंग वस्तूर काण दवरून पांय धुले पूण आज स्वार्थसो संकेत जावन शिपाय वोण काडटात जेजूचे आंग वस्तूर जेजूच्या जिविताची एकच आस्त ताच्या मोगाच्या मायन आपल्याच हातान शिवून दिल्लें ते आंग वस्तूर तिची मोगाची काणी आज शिपायांच्या हातीं जुगराची वस्त जाल्या तुजे आंग वस्तूर विसारल्याक शलोय दी म्हूण हांवें शिकयलें आनी आज हांव शिकयलेल्या परी चल्लां म्हजे लागीं दिवंक आनी कितेंच ना पूण तुजें तें हांव कितें पळयतां तुवें नेसिल्लें वस्तूर हळद मिरवोन लेकावरतो सोरो तशेंच ड्रग्स आनी इतर मादक द्रव्यां सेवन घरा सारकें पावनासतना चारंडेंत वा वाटेर पडलेल्याच्या कुणारी जावन गनड्डे जाला आधुनीक संस्कृती आधुनीक फॅशन म्हणून तुवें न्हेसलेलें तें अर्दें कुरें नेसाण मानसुगेची घड मिरवोन स्कांदलाचें जाला व्यभिचार जुगार कुणी मोसोर हगें पारीकपण ह्या कथांनी बुडोवन तें काळें जालां नाका तुका नाका असले आंग वस्तूर काण उडय तें एक मर्यादेचें मनसुगेचें सर्वांक पसंत जावचें जिवीत तूं नेस आनी बिनगोआसच्या म्हाकाय न्हेसोवंक दी सुमिया जिजू आमच्या जिवितान उतरांनी करण्यांनी मान मनसुगी सांबाळूंक तूं प्रेरण दी विविध पाड संवयांक बली जावन स्कांदालाचें जिवीत जियोन आसच्या आमकां बक्षी नितळ निर्मूळ जिविताची कृपा दी सुमिया काकूत आमची कर Semua aku tuncikan Semuanya matapkan Sesuai menjakarsan Persasanya Jesuce इकरावेस्ते साव कुर्साक केळायतना आमी तुका नमस्काराने प्रणिपात करता येसुमिया जिसू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगिवन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार जिजू जल्मतना पाळणें नातलें हिवंत अंकुरतना पांघरूंक कांबळ नातली पूण आज ताचे खातीर कुर्साचें हांतूळ तयार जालां तवळ बापूय झुजे सांगता सुतारी जावन रुखांक खिळे रिगयतलो पूण आज
ताच्या समासा भितर 3 किळे रिकळल्यात. सर बरें केल्ल्या त्या हातापांयाचेर लोंकडाचे किळे दवरून सुत्यान बोडयतना हाय कटा मांस पापसून रगत उचलोन आसा. दुकान जिसू रडता बोबाट मारता पूण ताची बोबाट कोणाकच आयकना ताच्या सर्गींच्या बापाक सयत. अरे तुज्या हातान ती किळे त्या शिपायांनी मारले पावनान म्हणून तुमी किळे हाडून आयलाय गे. म्हज्या कुडीर ते रिगोवंक अवकाश ना म्हणून म्हजीच बावंडा जावन आसच्या तुज्या शेजाऱ्यांचेर रिगोवंक पळयताय. अक्रमान तांचो जागो भितर घाल. तांणी उद्दार जायनाशें विविध चिंत्र्यो खेळ तांच्या भुरग्यांक बऱ्यो सैरीको येताना त्यो आडाव तांच्या विशयान खबरो कर तांचें नांव पाड कर. हें किळे तांच्या कुडीक बडयताय गे. अय्यो तुका कित्याक ही दुराशा. कितें तर फायदो हांवें बेडोंक वेच्या ह्या सॅक्रिफिसाचो. काड उडय ते किळे. राजी जा. तूं तुज्या पेल्या कडेन म्हजें दूख उणें कर. सुमिया जिसू राग मोसोर फारीकपूण हाग्यान भरलेलें जिवीत सांडून सदांच पेल्याचें बरेंपण आशोवचें निस्वार्थी मानवभावाची जिणी जियोंक गरज आसचें बरें मन आमचे तैरस म्हूण मागता हांव. आमकां बोगोस आनी आमची काकूत कर. सुमिया काकूत आमची कर. सुन्या काकूत आमची कर. सदैव बरी मागता उपकार हे गए तुज्या काळजात उसार मेल्याचे. देवा ध्यानिसुवे देवा ध्यानिसुवे निन्नय पाडु शिलुबेಯ ಮರಣ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಿರುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ जैसे मणियोळो रक्तದ ಬೆವರನ್ನು ಸುರಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪಡೆದ ನಾನು ಧನ್ಯನು. देवा ध्यानिसुवे 12 दिसांव उमकोळून प्राण अर्पितना आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. येदोळ पर्यान जेजून कुशेन कुरीस वोवयल्लो पूण आतां कुर्सानच ताका वोवयला. सर्ग आनी भुमी मदें उमकोळून बली जाता. आमच्या आनी देवा मदें एक बांद जाता. सर्गातावन वर्त्या भरवशान तो भुमीक देवल्लो पूण संवसारान ताका नाका तो आमकां नाका म्हूण तिरस्कार केलो. जाल्यारी कुर्सातावन आपले आवयक आपल्या मोगाच्या शिसाची तबेन दिवन तिका ह्या संवसाराची आवय केली. ह्या ताच्या उदार करणेक ताका मेळ्ळें इनाम कुर्साचें मरण. मोरच्या समाधानेन म्हाका मोरोंक सोडलें ना. तूं देवाचो पूत वयतर सकलां देव पळयव्या म्हणून म्हजी नकलां केली. हांव रागार जावंक ना. तांचे खातीर हांवें मागलें बापा ते कितें करतात ते नेणात तांकां बोगशी. बापाची सर कामां संपतच म्हजो आत्मो ताच्या हातांत ओपसून दिवन हांवें प्राण केलो. म्हजो सीज जावं कुशी व्हरताय तर तुजें राजांव जावं दी. न्हय दोळ्यांक दोळो दांताक दांत. बागार बोगसाणें आनी समाधान. जर तूं तुज्या पेल्याक बोगशिनाय तर तुका म्हजो सर्गीचो बाप बोगसितलो गे. हेरांक बोगशिनासता कशें तूं हांवें शिकयल्लें बापाचें मागणें म्हणटाय.
पश्चाताप पावोन दुकां गळोवन बापा लागीं सर तुज्या पातकांक बोगसाणें माग. तुवें जोडल्लें बोगसाणें हेरांकी वाट आनी म्हज्या मोरणाचें पोवन जोडोन घे. मोगाळा सोमिया, कश्टा दुखांत वळवळून आसल्यारी तुज्या दुस्मानांक तुवें बक्षिलें. बोगसण्याची वाट आमकां दाखयली. आमच्या बोगसण्याच्या जिविताद्वारे आमी तुजे खरे पाटलावदारी म्हणून संवसाराक दाखोवंक आमकां आत्मीक धैर्य आनी सकत दी म्हूण मागता हांव. सोमिया काकूत आमची कर. सदैव मरिये मागतो उपकार तुजे काळजांत कुसाळलेल्या जेजूचे. तेरावेस दिसांव परत आवयच्या उस्क्यार आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेसू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगिवंत उत्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूची कूड निर्जीव जाल्या. ह्या वेळा ताच्या आवयक जाल्लें तें दूख कोण तडवंक सकत. आपूण जिवंत आसून आपल्या तरणाट्या पुताची ती निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेतिल्ल्या त्या आवयचे रडणें कोण समजोवंक सकत. तिणें ताका गोरवां कावणेन जम दिलो. ताका राखचे खातीर इजिप्त गांवाक ती पळोवन धांवली. देवळांत सुकिल्ल्या वेळार सगळ्यांनी सोदून निमाणें मेळटना हाताक कस धਰਨ आपोवन व्हरून गेली. आपणाचो पूत जिवी नासता निदान आसता लोकां सेवेन मग्न जाल्ल्या तवळ ताका सुतारेचो पूत पोटारी पातक्यांचो इश्ट अशी हलकीतना ताच्या बगलेक रावून समाधान करतली. तो कुरीस घेवन वेतना फाटल्यानच आयिल्ली. तिणें केल्ल्या ह्या सर उपकारांक तिका मेळिल्लें इनाम तिच्या पुताची निर्जीव कूड. कित्याक आज तिका हो अन्याय. हाका कारण कोण? तुजी पातकां. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी तुजी पातकां. तुज्या पातका खातीर नेंगी हांवें जीव दिलो. तुका सोडोवच्या खातीर नेंगी हांवें म्हजीच बली अर्पिल्ली. वच म्हज्या जाग्यार म्हज्या आवयचो पूत वा तूं जा. कशें जावचें म्हूण विचारताय गे. तुजी जिणी बदली. कोटी जिणी सांड बऱ्या सुगुणी जिणेंक वेंग मार. तवळ म्हजें हें बलिदान व्यर्थ जावचें ना. म्हज्या आवयकी समाधान लाभतलें. वच मुखार सर तिका बुजोवण दी. सुमिया जेसू, तुज्या आवयन तुका जम दिलो. तुका मोगान वागयलो. जतनायेन सांबाळलो. अखेर पर्यंत सांगात दिलो आनी अशें बापाची चरणदसी जावन ती जियेली. तिचें तें कालतें जिवीत आमी आपणावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. सुमिया काकूत आमची कर. सुमिया काकूट आमची कर. सदैव मरिये मागतो उपकार तुजे गयांच्या काळजांत कुसाळलेल्या जेजूचे. Visu
14वें दिसांव पोंडांत विशेव घेतना आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेसू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवंत कुसा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार. सगळें संपलें आनी आतां हांव ह्या फोंडांत विशेव घेवन आसा. हांव जावन आसा जीव आनी जिवनपण अशें हांवें म्हणलें. पूण आतां निर्जीव जावन ह्या फोंडांत खंयसरपणी आसा गी. जिवीत दिवच्या देवानच मरचें. हें सर्व घडलां तुजे खातीर. हांव मेलां म्हूण म्हजे वयलो भवार्थ सांडिनाका. हांव मेलो तें नीज काणी न्हय. पूण मरणांत सगळें संपना. जल्म आनी मरण जिवितांतलीं 2 सतां. मरतना तो मेल्लोस बरें जालें म्हणच्या तसलें जिवीत तुजें जायना जावं. मेल्या उपरांत तरी अमर जाल्ल्या महान व्यक्ती बरी तें जायचें. म्हजे खातीर मार्तीर मेल्ले सांत आनी सांतिन्यो तांकां निकेपिल्ल्या फोंडांतच उरोवंक नात. बगार संवसारकच आदर्श जावं पावल्यात. बरें गूण सुगुणी जिवीत बापासो आनी पेल्याचो मोग हें जावन आसलें तांचें जिवीत. त्या पासून ती मेल्यांतरी जियेतात. तर तूं मेलोय तर संवसार तुजो कसो उगडास दवरतलो. हाचे विशयांत चिंता केल्याय चिंत आनी नियाळ कर. जिवीत सारक्या रितीन मांडून हाड. तोवळ मात्र म्हजे संगी तूं पुनर्जिवनपणान भागीदार जातलोय. सुमिया जेसू तुवें ह्या संवसारांत तुज्या बापान तुका दिल्ली जबाबदारी पाळ ताचे कुशे प्रमाणे चलोवन आमकां सर्वांक सोडवण लाभयली. ह्या सोडवणेचो फळ आमी सर्वांनी जोडी सारकें तुजे शिकवणेकाल आमचें जिवीत बांदून हाडूंक खरें क्रिस्तांव जावन जियोवंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. सुमिया काकुतमची कर. Sei tuka soडवंदरा sei tuka कुसा जेसूच्या sei tuka